थर्ड डिस्ट्रिक्टाच्या डिस्कशन जाल्लें कितें मेन थिंग जालें 2023 एक कमिटी फॉर्म केल्ली. ताजो रिपोर्ट सबमीट जाता तो रिपोर्टा कॉपी आमकां कोणाकूय दिलो ना. सो आयज सगळे एमएलएन ऑपोजिशन लिडरान डिमांड केलो की आमकां ती कॉपी दिवपाक जाय, ती आमी स्टडी करपाक जाय. आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कोणें ओपोजूय केलो ना ती जालें जाल्यार आमचे ते 5 कॉन्स्टिट्युन्सीज आहाय ते सांगे केपें ते सायड तांकां बेनिफीट आहा. पूण तेजें इम्प्लिकेशन कितें जातलें, दुसरे कडेन आमचे फायनान्शियल बर्डन कितें जालो तेंय डिस्कस करपाक जाय म्हणून डिस्कशन जालां. सो सीएमान एश्युरन्स दिलो की रिपोर्ट दिता म्हणून ते सायड घेवन तेजी कितें आमचे सजेशन्स आहा ती विथीन 10 डेजान दिवची म्हणून. देर इज अ नीड फॉर द थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन गोवा. थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणून आतां ते एरियाज आहाय त्यो बॅकवर्ड उरला म्हणटात ते थिंगा थर्ड डिस्ट्रिक्ट केली जाल्यार त्या लोकांक तेंचे फॅसिलिटीज बऱ्यो मेळटल्यो, तेंची कामां जातलीं. मडगांव सावथ गोवा थिंगा येता तांकां बरी एडवांटेज जायत आसतली. सो डिवेलॉपमेंटूय जातलें, फुडें सेंट्रलाचो फंडूय येतलो आनी तें डिवेलॉपमेंट जातलें. पूण गोंयचें फायनान्शियल बर्डन कितें आसता तें स्टडी करपाक. सो यू आर नॉट अगेन्स्ट द थर्ड डिस्ट्रिक्ट. Nobody are open. I myself is not against the formation of third district. We want that. We want the development of full Goa. So you backward उरले तेजें डेव्हलपमेंट जाय. पूण डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे दुसरे सायडीन इफेक्ट जावपाचें न्ही पण. सो तें आमकां स्टडी करपाक जाय. सेंट्रला फंड कितलो येतलो, गोंयचो फंड कितलो जातलो, तेजे लॉंग टर्म फायनान्शियल इम्प्लिकेशन ती जाण जावपाक जाय. इतलें आमचे सगळ्यांनी डिमांड केला.